दीप्तीज टेस्टी टेल्स ह्या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी एक गोयची स्वीट डिश करया, मनगणे। मनगणे करपाक लागून ही हांवें 1 वाटी चण्याची दाळ फुगत घातलेली आसा 3 वरां खातीर। ही 1 वाटी घेतलेली आसा ती आता फुगून 3 वरां फुगून 2 वाटयो जाल्लेले आसा। आणि सेम ह्याच वाटयेन अर्धी वाटी साबुदाणे घेतलेले, ते आता साबुदाणे फुगून 1 वाटी जाल्लेली आसा। साबुदाणे 1 वर भिजत घातलेले आणि चण्याची दाळ 3 वरां फुगत घातलेली। तुमकां जाय जाल्यार रातभरूय फुगत घालपाक जाता, पण कमीत कमी 3-4 वरां फुगत घालपाक जाय। ही दाळ आता हांव कुकरान घालून घेता। तुमकां जाय जाल्यार गॅसीचेर तोपान दवरूनय शिजयल्यार जाता। भितर पाव चमचो मीठ घालून घेता आणि 1 पेलो उदक घालून घेता आणि हो कुकर लावन आता तेका 1 सिटी काडून घेता। ओवर कुक करपाक जायना, 1 सिटी काडल्यार पुरो। ही हांवें मिडियम सायज नाल्लाची सोय घेतलेली आसा, एका नाल्लाची। ती आता मिक्सर जारान घालून घेता। भितर थोडे उदक घालता आणि हे आमकां ग्राइंड करून तेचो रोस काडून घेवपाक जाय। आता वाटलेली सोय गायणेन घालून सारकी पिळून घेता। आता हांवें गॅसार आयदन दवरला आणि भितर हे आमचे फुगलेले साबुदाणे घालून घेता आणि भितर थोडे उदक घालून घेता आणि हे आता आमकां मिडियम गॅसीचेर साबुदाणे ट्रान्सपरंट जायसर शिजोवन घेवपाक जाय। साबुदाण्यान खतखतो येयल्लो आसा, तर मदीं मदीं अशें दवळून घेवपाक जाय, नाजाल्यार साबुदाणे पोंदा लागपाचे चान्सेस आसतात। हे पळया, साबुदाणे आमचे ट्रान्सपरंट जाल्लेले आसात। आता हितून कुकरान शिजयल्ली ती दाळ घालून घेता। आता भितर 1 कप गोड घालून घेता। गोड तुमकां जशें गोड जाय तशें त्या प्रमाणे घालात। हांवें हांगासर 1 कप गोड घेतलेले आसा आणि हे आता मेल्ट जावपाक दिया। गोड आमचे वितळलेले आसा, मेल्ट जाल्ले आसा। आता भितर नाल्लाचो रोस काडला तो घालून घेता आणि हेका आता आमी खतखतो हाडपाक दिवया। आता भितर 1 हळदीचे पान घालून घेता। हे ऑप्शनल आसा, तुमकां आवडटा फ्लेवर, वास आवडटा जाल्यार घालात। आणि भितर पाव चमचो वेलची पूड घालून घेता। हे मदीं मदीं दवळून घेवपाक जाय, कित्याक साबुदाणो आणि दाळ असल्या कारणान कोणा ते दसपाचे चान्सेस आसता, लागपाचे चान्सेस आसता। भितर थोड्यो काजू बियो घालून घेता, तुमकां जाय तसले ड्रायफ्रुट्स घालपाक जाता आणि हेका आता बरो खतखतो येवपाक दिवया। आमचे मनगणे आता रेडी आसा, सर्व करया। अशे हे मनगणे खूब टेस्टी जाता। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावात दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन, तो मेरेन देव बरें करूं।